मडगावच्या स्ट्रॉंग रूमाक उजो लागल्याची वावडी, पण शॉर्ट सर्किट जाले शेजारचे इमारतीत ईव्हीएम मशीनां सुरक्षीत। रिझर्व्ह बँकेचो मडगाव अर्बनाक धपको, 6 महिन्या खातीर व्यवहाराचेर बंदी, मात कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक सवलत। गोंयचो कालोर वाडला, बसला थंयच घाम सुट्टा, सगळेच घालून घेता उदकान, हातूंतल्यान सुटका दिवप पावसाच्या हातान। केरिया खाणेपरच्या रस्त्यान घेतलो आनीक एक बळी, शुक्रारा जालो दुचाकी चारचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात, 27 वर्साच्या तरणाट्याक आयले आगताक मरण। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। मडगावच्या स्ट्रॉंग रूमाक उजो लागलो। हालींच जाल्ले लोकसभा वेंचणुकेची ईव्हीएम मशिनां तातूंत दवरिल्ली अशी वावडी वाऱ्या सांगतान सगळी कडेन पातळ्ळी आनी सगळेच बुचकळ्यांत पडले। मात रोखडीच खरी खबर भायर सरली। स्ट्रॉंग रूम मल्टीपर्पज संस्थेचे नवे इमारतीत आसा आनी उजो लागलो तो संस्थेचे पोरणे इमारतीक। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची खबर आसा। मडगाव बोड्डेच्या मल्टीपर्पज संस्थेची ही इमारत शुक्रारा दनपारा हो उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाच्यो 3 गाडयो थळार पावल्यो। तांच्या सांगातान पुलीस आनी वेंचणूक अधिकारी थंय तातडीन पावले। एका वरा उपरांत फाक्त कळ्ळो तो असो, इश्कोलांतले प्रयोगशाळेंतलो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान फ्रीज जळ्ळो, मात स्ट्रॉंग रूम दुसरे इमारतीत आशिल्लो। इविंग मशीन स्ट्रॉंग रूमच्या स्ट्रॉंग रूमा भितर हे आसा वॉटर स्प्रिंकलर विथ सिस्टम आसा। This is outside fire tender is there. And inside in the strong room, every cubicle is having a CCTV camera. Okay, but there is no water. This Fire tender is standing outside. inside there is no fire extinguishing equipment. No. पण इविंग मशीन प्रॉब्लेम कांयच ना। No. So it is totally this side, this building, separate building. कित्याक उजो लागलो तो? शॉर्ट सर्किट जाल्लो। पण कित्याक उजो लागलो? हे पॅनल फ्रीज ना रोकडो पालयला तेणी हांगा बायोलॉजिकल लॅब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट दिस रेफ्रिजरेटेड हॉट फायर It was doors. is this building connected with the strong room? It is strong room is totally different. Only there is a dead wall here. Strong room is totally to the extreme end. I think some old lab, abandoned lab. Okay. This is not being used by school also. Anyway, this building is due for demolition. Right. New building will come up here. For the next 20 days, what are the additional precautions you are taking? Because Precaution, we have disabled electricity in this complex. Disabled. And anyway, our fire tender is also here and security is also 24 hours. This also, as you can see, it was noted as soon as that smoke came out. So, but now we'll be extra careful, no doubt. घडणुकेची खबर कळटकच राजकीय फुडारी सामकेच काचाबोल जाले। ते सगळी कामां सोडून घडणूक थळार पावले। तातूंत काँग्रेसीचे तशेंच आम आदमी पक्षाचे फुडारी आशिल्ले। We are watching the situation. I am already contacting our people to keep a watch, but then we'll see what is there. Let them come out. It looks like the fire is in the extra building, not in the actually where the ballot boxes are. But let us see. तुमच्यो वायरी सामके इतले लूज जाल्या की शॉर्ट सर्किटान सगळो उजो लागूंक शकता आनी ही लोकशाहीची तर प्रोटेक्शन हो एक सरकार करूंक शकना आनी रिजायन जावपाक मरे। अरे हांगा भितर मतां आसा, ईव्हीएमान फुडले फ्युचर ऑफ लोकशाही आसा, फुडल्या 5 वर्सां कितें जाता तें भितर आसा आनी तुमी प्रोटेक्शन करूंक शकना, तुमी संरक्षण करूंक शकना लोकशाहीचें। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। मडगाव अर्बन सहकारी बँके मुखार आनीक एक अरिश्ट तोंड उक्तें करून उबें रावलां। सगळे वेव्हार 6 म्हयन्या खातीर बंद दवरचे असो आदेश तांकां भारतीय रिझर्व्ह बँकेन दिला। आदेशाची अंमलबजावणी 2 मे पासून सुरू करची अशेंय म्हटलां। मडगाव अर्बन बँकेचे महाराष्ट्र बँकेत विलिनीकरण करपाचें वेवस्थापकी मंडळान थारायलां। तशें केलें ना जाल्यार ही बँक गोठयतली। भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाप्रमाण मडगाव अर्बन सहकारी बँकेच्या गिरायकांक मुखावेल्या 6 म्हयन्यांक आपल्या खात्यांत पैसे भरपाक मेळचे नात। ह्या 6 म्हयन्यांत तांकां फकत 5,000 रुपया काडूंक मेळटले अशें रिझर्व्ह बँकेन म्हटलां।
तशेंच हे कालावधीत फिक्स डिपॉझिटाची मॅच्युरिटी जाली जाल्यार ताचें नूतनीकरण करूंक मेळचें ना, मात बँकेक आपल्या कर्मचाऱ्यांचो पगार दिवंक मेळटलो. तशेंच लायटीचें बिल आनी कार्यालयाचें भाडें फारीक करपाक मेळटलें. सो नाव बँक हॅज डिसायडेड टू गो फॉर अ मर्जर. आनी एक 2 बँकी आमकां अप्रोच जाल्या डिस्ट्रिक्ट लेवल म्हणजे महाराष्ट्रा बेस्ड 2 बँकी आमकां अप्रोच जाल्या. आनी एक तर बँक आमकां इट्स गोईंग व्हेरी फास्ट. मे बी नेक्स्ट वीक दे वील कम फॉर ड्यू डिलिजन्स करपा खातीर. सो वी हॅव डिसायडेड टू गो फॉर अ मर्जर. इन्सिडंटली ह्या मदींच आमकां आतां ताणें ऑल इन्क्लुजीव डायरेक्शन म्हण लायला, बाय वीच आमकां कस्टमर कांय पयशे विड्रॉ करपाक मेळटा. दे आर अलाउड टू विड्रॉ ओनली 5,000 फॉर दीस 6 months. हे आमकां एम्बार्गो घातला तो 6 म्हयने 6 म्हयन्या खातीर घातला. सो दे वील रिवायव इट ऑर दे वील कॅन्सल इट ऑल्सो. डिपेंड्स ऑन हाव बँक इम्प्रूव्स. बट वी आर होपफुल इन दीस 6 months. सो नाव वी आर नॉट होपफुल बिकॉज ऑफ द सिच्युएशन आनी चड डिटेरेट जाला. नॉर्मली कितें आसता RBIचे ते ट्रिगर पॉयंट्स असतात. इतलें तुजें जालें, इतलो हो फिगर आयलो, तुजें डेपोजीट इरोजन कितलें जालें, ह्या प्रमाणे आमकां तें इरोजन जसं जाता तो प्रमाणे ते आपले ट्रिगर पॉयंट्स जाता त्या प्रमाणे ते नेक्स्ट लायतात, एक्शन लायतात. सो दीस इज द लास्ट हें. हाजे नंतर आनी कांय ना. हाजे नंतर आयदर यू हॅव टू मर्ज ऑर यू हॅव टू लिक्विडेट. आमचे कडेन सद्या डेपोजीट 2,214 कोटी आसात एट प्रेझेंट. आनीक एडवान्सीस जवळ जवळ 114 कोटी सुमार एडवान्सीस आसात. आमचे कडेन एसेट आसात, म्हणजे ओन एसेट आसात. पयशे ना जाल्यार आमी कशें ऑपरेट करपाक शकता. लिक्विडिटी आसात आमच्या बँकेन. केन्ना अजून पर्यंत कोण आमकां पयशे दिवना जावंकूच ना न्ही. तशें जायना आमी, कित्याक आमचो प्रत्येक जो फायनान्शियल एस्पेक्ट आसा पळय ते RBI मॉनिटर करत आसता आमकां. एवरी विकली आमचो रिपोर्ट आसता, एवरी मंथली रिपोर्ट आसता. आनी ताचे लिक्विडिटी ते आमची कंटिन्युअसली मॉनिटर करत असतात. म्हणजे पयशे कितले आसा त्या प्रमाणे ते सँक्शन घालतात. सँक्शन घालपाचो मिनींग आमकां मॉनिटर करपाचो मिनींग तसो आसा की ते आमकां एवरी टायम आमचे रिपोर्ट रिव्यू करून ताचेर आमकां मुखार ऑब्जेक्शन घालतात. देर इज नो नीड टू पॅनिक. फक्त कितें आसा इट इज अनफॉर्च्युनेट. तांकां जाय तेन्ना जाय तशे पयशे मेळनात. पूण तांचे पयशे घेवन वचपाना कित्याक सेफ आसात. मनी इज सेफ. मोरोवर जेन्ना दुसरी बँक जेन्ना ती घेता, आमची बँक जेन्ना घेता तेन्ना दे टेक केअर ऑफ एवरीथींग. एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे टेक केअर ऑफ, इवन द स्टाफ. सो नोबडी वील बी इन प्रॉब्लम. गेले 5 वर्सां पयलींच्यान हे RBI वॉर्निंग हांकां दिल्ली आसा. प्रॉपर सिस्टमा प्रमाणे तुगेले लोनिंग करपाक जाय. तांचे गायडलायन्स आसता, रेग्युलर तांचे ऑडिट आसता. ऑडिटाच्या प्रमाणे ते ABCD ऑडिट दिता. इन एडिशन टू जे रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ऑडिट आसता, तेय तुमकां गायड करतात. त्या प्रमाणे हे बँक चलोवपाचें आसता. आनी बँक चलयता आसतना कसल्याच रिजर्व बँके गायडलायन नॉर्म्स पाळनासतना एडवान्सीस दिल्ले आसा. ताजी ही परिणिती आसा. ताका लागून आज हे परिस्थिती आयिल्ली आसा. जे लोनिंग बॅड लोनिंग हांणी केलां, जे नॉट रिकवरेबल आसा अशें लोनिंग आसात, हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हांवें फाटीं बोर्डाचे मिटिंगेक 50 लाखाच्या बॉन्डाचे IDBI बॉन्ड जे पळय बँकेन घेतिल्ले 98 आमचे चिपळूण फायन केमिकल लिमिटेड हे कंपनी कडल्यान ते एक मोठे स्कॅम आमकां सांगिल्लें. ताजी इन्क्वायरी घालची म्हूण सांगिल्लें. कारण त्या कंपनीचो आनी बँकेचो चेअरमॅन हो सेम आशिल्लो तेन्ना 98 घेता. आनी गेले 20 वर्सां ताजे एक पयसो येवना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बसल्या जाग्यार घामान चिप्प जाता इतली गरमी सध्या गोंयकार भोगता. 30 डिग्री सेल्सियसा सकयल तापमान आसतालें थंय आतां 36 डिग्री उपून मुखार पावला. पर्यटकां सांगातान गोंयकारूय ह्या दिसांनी न्हंयांनी तळ्यांनी उडयो घेवंक लागल्या. आडयाळो पावस दर्शन दितलो आनी कालोर थंड करतलो अशी उमेद घेवन दरेकलो मळबा कडेन पळयता. देवा सायबा, सोंसून नजो ही गरमी. केन्ना काय पावस पडटा असो जाला. असलीच उतरां हालीं कानार पडटात. हवामान खात्याचो संचालक डॉक्टर कृष्णमुर्ती पडगलवारान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें, कांय अंशान तापमानात वाड जाल्या पण पावसाची शक्यताय ना. The temperatures of Goa region are within the normal. The Foni cyclone and its influence have not taken place over the Goa region. Past 2-3 days, Goa region maximum and minimum temperatures are within the range. As if you take the example of yesterday maximum, it is 33.8 degrees. At Marmagoa also
as well as at Panji also. It is only plus 0.1 degree centigrade at Panjim and 0.66 degree centigrade at Marmagua. So it is clearly indicating that the cyclone Foni is not affecting on the weather of Goa. Generally this month is hot. That's why people are going to take the help of the water so as to become the cool. But as far as the temperatures are concerned, there is no increase of any temperature over the Goa region due to Foni cyclone. तापमान वाढत वता तशे दर्यावेळेवेले लोक दर्याच्या उदकात बुडी मारूंक लागल्यात, जाल्यार दुसरे वटेतले लोक न्हंयो तळयो सोदपाक लागल्यात. पर्यटकूय हेर सुवातो पळोवचे परस उदकाचें दर्शन घेवपाक लागल्यात. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षा वयलो अविश्वास थाराव संमत जालो, पूण हो निकाल सध्या वादात सापडला. नगराध्यक्षाच्या अविश्वास थारावाचेर गुप्त मतदान जालें जाल्यार उपनगराध्यक्षाच्या अविश्वासाचेर जाहीर हात वयर करून मतदान जालें. पूण ह्या निकालाचेर आपूण न्यायालयांत दाद मागतलो अशें पराभूत नगराध्यक्ष म्हणटा. मुरगांव पालिकेत वट्ट 25 नगरसेवक आसात. तातूंतल्या 13 जाणांनी मतदान केलें, पूण सत्ताधारी पंगडांतल्या 12 जाणांनी मतदानात वांटो घेतलो ना. 13 मतांतलीं 12 मतां क्रितीशाचे फावरार गेलीं. एक मत खाडाखोड जाल्ल्याचो दुबाव उक्तावन निर्वाचन अधिकारी शशिकांत त्रिपाठीन बाद थारायलें. अशे तरेन नगराध्यक्षावेलो अविश्वास थाराव 12-0 मतांनी संमत जालो अशें ताणें जाहीर केलें. पूण हें मत आपल्याकच पडलां असो दावो करत क्रितीशान हे प्रक्रियेचेर दुबाव घेवन न्याय मागपा खातीर कोर्टात वचपाचें थारायलां. उपरांत उपनगराध्यक्षाच्या अविश्वास थारावाचेर गुप्त मतदाना बदला हात वयर करून जाहीर मतदान जालें. तातूंत शशिकांत परब 13-0 मतांनी तिगून उरलो. आज मिटींग जेन्ना जाली तेन्ना फक्त 13 जाणांनी वोट केले आनी तातूंत भितर तुका एक इनवॅलीड जालें. सो 12 तुका वॅलीड जाली. 12 वॅलीड जाल्या म्हणल्यार मेजॉरिटी ऑफ कावन्सील जायना. वी आर 25 कावन्सिलर्स. सो म्हाका जर तुका टॉपल करतले जाल्यार 13 वोट्स वॅलीड जावपा जाय, ते जावना. सो वॉट एवर डिसिजन ही हॅज गिवन इज रॉंग अँड आय एम गोइंग टू चॅलेंज इन अ कोर्ट. नगराध्यक्षाक 12-0 मतांनी भायर उडयला असो जरी निकाल निर्वाचन अधिकाऱ्यान जाहीर केला तरी तो क्रितीश गांवकाराक मान्य ना. तो म्हणटा ह्या निर्णया आड आपूण कोर्टात दाद मागतलो. So in the motion for removal of the current chairman, total 13 votes were polled. 12 ballots were found valid and they were for the motion. So the motion is carried. Motion is passed. Yes. Okay. And for the election for the motion of the removal of the vice chairman, it was done through a show of hands. So in that also all the 13 councillors who had moved the motion, they raised their hands, and all the remaining councillors, they were present but they abstained from voting. They did not raise their hands. So both the motion. So that is also carried now. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. श्रीलंकेक जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान गोंयच्या सगळ्या चर्चींक सुरक्षा दिवपाचें जाहीर केल्लें. ते प्रमाण कांय मुखेल चर्चींक सरकारान सुरक्षा दिल्ली, पूण वास्को चर्चीचो पाद्री म्हणटा आमी आमचे चर्चीक सुरक्षा मागिल्ली पूण सरकारान अजून काना मनार घेवना. मात थळावो पुलीस निरीक्षक सांगता आमी ह्या आदींच चर्चीचे सुरक्षेची वेवस्था केल्या. वास्कोच्या चर्चींक सुरक्षा दिवपाची मागणी पॅरिश प्रिस्ट फादर गाब्रियल कुतिनोन केल्या. सरकारान अजून सुरक्षा दिवंक ना अशें तांचें म्हणणें. आर्चबिशपान सांगिल्ले प्रमाण चर्चींच्या वाठारांनी सुरक्षेचे नदरेन गरजेची जतनाय घेतले, तशेंच CCTV कॅमेरे लायतले अशें फादर कुतिनोन सांगलें. Security and safety of the people is of utmost importance. सुरक्षा सगळ्यांची एकदम गरजेची आणि महत्वाची. आधुनिक काळान आमी पयले मनशाच्या विश्वासार वयताले, पण आतां तो विश्वास उरोंक ना. आतां हांगा पासून आमकां कोण कितें, कोण खरो, कोण खोटो हें आमकां सोजमुपाक एकदम कठीण लागता. कित्याक
कोण येता तो देवाक पांय पडूं म्हणत आनी आमी ते भावार्थान सजमतान तो देवाक पांय पडटा पूण ते कसले मनान येता तें आमकां खबर आसना. सो हे नात्यान आमकांय बी खूब त्रास जाता. म्हणटच म्हाका दिसता सरकारान हे बाबतींत आमच्या लोकांची सुरक्षा करपा खातीर खूब निगा घेवची गरज आसा आनी हे बाबतींत सेक्युरिटी सरकारान तर प्रोवायड केली. आमी एकदम खुशाल आनी खेरीत भशेन आनी आमचोय तेंको सरकारा बाबतींत आसतलो. आमी सद्या कांय मागूंक ना पूण आमकांय बी डायरेक्टिव्स कशे आयले आमच्या आर्च बिस्पाचे कशे की सुरक्षा आमचे इगोर्जेची सांबाळची म्हणटच आमी आमचे कडेन घडटा ते पण हांव CCTV कॅमेरा घालून आमी सुरक्षा हातूंत बट गव्हर्मेंटाचे कोणी धाडला पुलीस गव्हर्मेंटाचे कोणूय म्हाका तर येवन कोण अजून पसून मेळोंक ना. पुलीस डिप्लॉय केल्ले हांगा ना डिप्लॉय करना पुलीस बी डिप्लॉय. वास्कोच्या सगळ्या चर्चींक सुरक्षा दिल्या अशें वास्कोचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन सांगलें. संवेदनशील वाठारांनी रातच्या वेळावेले पेट्रोलिंग वाडयिल्ल्याची ताणें म्हायती दिली. Terror attack at Sri Lanka, we have sensitized all the police staff and then we have started putting pickets. Like for example in Vasco, we have started since 24th of April at St. Andrew's Church, then Bogmalo Hotel, Baina Beach. Then we have covered all the major religious places. And we have kept periodically positioning the robot vehicles, the PCR vans outside such religious structures where there is large gathering, and they maintain routine positioning themselves, like say for example St. Andrew's Church, the Madina Masjid, Damodar Temple, Chikalim Church, then Baina Beach, Bogmalo. Even we have motorcycle patrolling started along the beach area. Suspicious, their bags have been checked. So on routine basis, this exercise has begun in Vasco town since 24th of April. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मंत्री गोविंद गावडे भौशीक बांदकाम खात्याची तुस्त करपाक लागला. ताच्या प्रियोळ मतदारसंघातले 2 गांव आता ओपा उदका पायपलायनीक जोडल्यात. सुक्यार पडिल्ल्या गांवांनी उदकाची ही तरतूद केल्ल्यान भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकराचे ताणें जाहीर तरेन उपकार मानल्या. सरकार घडयत सावन ते हालीं मेरेन चलिल्ले गोविंद गावडे आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारा मदले शाब्दीक झूज पळयत आयल्यात. दीपक ढवळीकाराक प्रियोळच्यान गोविंद गावडेन हारायल्लो. त्या उपरांत सावयवेरें आनी केरी पंचायत वाठारांनी गिमांत सेगीत उदकाचो उणाव जाणवता अशें गावडे परत परत सांगतालो. खरें म्हळ्यार ह्यो गोश्टी खूब वर्सां पयलीं जावपाक नाशिल्ल्यो. आज 2 वर्साच्या कारकिर्दी भितर जवळ जवळ 80% आमी केरीचो भाग टँकर फ्री केल्लो आसा. ओन्ली 20% उरिल्ले आसा. 20% कित्याक उरिल्ले आसा? सावयवेरेचो जो भाग जो आसा तो म्हाका दिसता 45% सावयवेरेचो भाग जो आसा तो क्लियर जातलो. उरतलो 55%. पूण त्या संदर्भात आमी नवे लायन्स, नवे पायपलायन्स, नवो आमी एक प्लॅन घातिल्लो आसा. म्हजें स्वप्न आसा की म्हजो प्रिय मतदारसंघ जो आसा तो कंप्लीट टँकर फ्री करून ह्या लोकांक 12 तास न्ही 8 तास 6 वरां तरी उदक दिवपाचो म्हजो फर्स्ट इनिशियल स्टडीचेर म्हजो एक प्रयास आसा. आज बेतकी, मार्सेल, भोमा ह्या सगळ्या लोकांक आमी उदक दिवपाक यशस्वी जाल्ले आहा. फक्त उरला फक्त 2 पंचायती, ते 2 पंचायतीचे उदकाचो इशू रोखडोच सॉल्व करतलो अशें म्हजें सगळ्यांक उतर जावन आसा. आनी त्या संदर्भात PWD मिनिस्टर जो आज म्हजो मित्र आहा दीपक पावसकर ताजे कडेन सगळे काही गोश्टी आनी ताणें म्हाज्या मतदारसंघात प्राधान्य दिवपाचें ठरयलेलें आसा. आनी आज त्या प्रमाणे कामूय मुखार चलता. हर्डल्स जे आहात ते स्पीड ब्रेकर आशिल्ले ते आयज कट जाल्ले आहात. आनी हांव आशा करतां की आनी ह्या काही दिसां भितर सावयवेरेच्या लोकांक 45% हांव टँकर फ्री करतलो अशें म्हजें एक सगळ्यांक सांगणें आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खांडेपार केरयेचो राष्ट्रीय महामार्ग म्हळ्यार वाहन चालकांक मरणाचो सापळो जाला. वाठारांतली अपघाताची माळ दिसान दीस वाडतूच चल्ल्या. शुक्रारा जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 27 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. आपली मोटरसायकली वयल्यान तो फोंडेच्यान उजगांवां वतालो त्या वेळार ताची टक्कर एका कारी वांगडा जाली. शुक्रारा दनपारा ही घडणूक घडली.
गोविंद गवंडर आपली मोटरसायकल घेऊन केरिया पावलो. त्या वेळार मुखावेल्यान एक सेंट्रो कार आयली. दोन्ही गाडयो एकामेकांक आदळ्यो आनी तातूंत दुचाकी चालक आगताक सोंपलो. 4 चाकी 44 वर्सांचो विराज उसगांवकार चलयतालो. उसगांवच्यान तो फोंड्या वतालो. 2 गाडी स्पॉटार आसा, सेंट्रो आनी मोटरसायकल. आणि मोटरसायकल रायडर जो आसा पळय तेका ऑलरेडी शिफ्ट केला ड्यू टू ही वॉज हॅव्हिंग सिरियस इंजरी. and when he was shifted to ISTS hospital, he was expired. Okay. Then later on the inquiry conducted revealed that the Centro driver, namely this Viraj Uzgaonkar, was proceeding from Fonda to Uzgaon, and the motorcycle rider Mr. Viraj Govind Gawandar, was proceeding from Uzgaon to Fonda. Okay, and आम्ही ते सेंट्रो ड्रायव्हर आसा पळय तेका वी हॅव apprehended him, and the dead body of this disease has been preserved at GMC Pampoli. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सुकूर वाठारात बेकायदेशीर बांदकामां चलतात अशी कागाळ उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार पडली. शुक्रारा ताणें थळाव्या सरपंचाक बरोबर घेवन हे सुवातीची पळोवणी केली. ही बांदकामां करप्यांक नोटीशी धाडटले, ताणें ते खातीर परवानगी घेवंक ना जाल्यार बांदकामां मोडून उडयतले अशें जिल्लोधिकारी आनी सरपंचान सांगलां. म्हापशे पणजी महामार्गाची कुशीक मातयेच्यो राशी उडोवन जमिनींचेर अतिक्रमण केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ही जमीन सरकारान ताब्यांत घेतल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन ते विशीं कागाळ आयल्या उपरांत जिल्लोधिकारी गौरीश शंखवाळकारान थंय वचून पळोवणी केली. इलिगली फिलिंग जालां. आयज कलेक्टर म्हाज्या वांगडा आसा. कलेक्टर येयले, आमी परत इन्स्पेक्शन आयज येयले आनी पळयता जाल्यार सगळ्या शेतांनी लोकांनी लँड फिलिंग केल्लें आसा आनी त्या लँड फिलिंग करून तेज्या वयर कोपी घातल्यो, लोकांनी स्ट्रक्चर बांदले, थोड्यांनी हांगासर परमनंट स्ट्रक्चरूय केल्ले आसात. सो तांकां सगल्यांक नोटीसी काडटले आनी तेंचे समज तेंचे डॉक्युमेंट्स कांयच ना. म्हाका दिसता कांय आसचेच ना, कित्याक ही शेतांय आनी ते लँड म्हाका दिसता एक्वायर केल्ले गव्हर्मेंटाचें. सो ताका आमी सगळ्यांक नोटीसी काडून ती आमी परते स्टोर करून लायतले एज इट इज. जी शेतां असलीं तशींच अशें इनलिगली कोण फिलिंग करता किंवा कोण घरां बांदता ताका आमी खंयसरूच सोडचे ना. आमी एज पर पंचायत राज एक्ट ताका नोटीस काडून आमी डॅमोलिश ऑर्डर काडटले. आमचे कडेन हे दिसांनी कंप्लेनी आयल्या हांगासर भरपूर की पंचायत ज्युरिस्डिक्शन सुकूर एरियेच्या पंचायत ज्युरिस्डिक्शनान भरपूर इलिगल बांदकामां चालू आसा. तशेंच म्हापसा जो हायवे नवो ताजें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताका तेकुनूय भरपूर बांदकामां जी शेतान तांच्यांनी फिलिंग करून कन्स्ट्रक्शन्स केल्ले आसा आनी ताका लागून आज आमी इन्स्पेक्शन दवरलेलें आनी चडशीं ही स्ट्रक्चर्स जी बांदल्या टोटली इलिगल, जाका कसलेच तरेचे परमिशन्स ना आनी आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आमच्या तलाटीक ताजेर रिपोर्ट फायल करपाक आनी आमी ताजेर इमिजिएटली एक्शन सुरू केल्या. सुकूरच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.